ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात मडगांव पोलीस स्टेशनाच्या ज्युडिशियल सेक्शना भितर 2 चेन स्नॅचिंगाच्यो केसी नोंद जाल्यो आणि मडगांव पुलिसां भितर ह्यो दोनूय केसी ज्यो आसात त्यो तांणी येवन म्हणजे कोण विक्टीम आसा तांणी येवन ह्यो नोंद केल्यो। ताजे नंतर मडगांव पुलिसांनी हाजो तपास चालू केलो। वेगवेगळे टेक्निकल सर्वेलन्साचे आधार घेतले। CCTV फुटेज ज्या जाग्यार जाल्ली ही एक घडणूक आशिल्ली ती डोंगरे नावेली हांगा जाल्ली आणि थंयच्यान सगळ्यो CCTV फुटेजीस म्हणजे त्या लायनीन सगळ्यो चॅक केल्यो आणि एक टीम फॉर्म केली आणि हाजो तपास चालू करपाक केलो। त्याच बरोबर तांकां अशें दिसून आयलें की हे चोर जे आसात हे भायल्या राज्याक गेल्ले आसात आणि ताजे नंतर तांणी रोखडोच बेळगांव आणि बाकीची जी बॉर्डरींग स्टेटाची पुलीस स्टेशनां आसा थंय संपर्क सादलो। तांकां हांचें लोकेशन जें आसा हें बेळगांव कळून आयलें आणि काल तांकां बेळगांव पुलिसांनी ह्या दोगांयकूय धरिल्ले आसात। तांचे कडल्यान जी गोल्ड चेन आसा ती रिकवर जाल्ली आसा। हें एक जॉयंट ऑपरेशन आशिल्लें, मडगांव आणि बेळगांव पुलिसांनी केल्लें जॉयंट ऑपरेशन आशिल्लें। मेन म्हणजे जी टेक्निकल जितलो हें जाय आशिल्लो सर्वेलन्स बाकीचे एविडन्सीस ते मडगांव पुलिसांनी तांकां बेळगांव पुलिसांक दिले आणि ताजे नंतर तांणी लोकेट केले आणि हांकां दोगांयकूय धरिल्ले आसात। तांचे कडल्यान ह्यो ज्यो चेनी चोरिल्ल्यो आसा वो स्टोलन प्रॉपर्टी आसा ती पुलिसांनी रिकवर केल्ली आसा आणि हांची नांवां आसात अमन रावत 22 वर्सां आणि नागराज हरण शिकारी 19। हे दोगूय जे जाण आसात हे सद्या हुबळी हांगा रावपी आणि थंयच्यान हे चोरयेचे म्हणजे हे थंय रावताले आणि ताजे नंतर वेगवेगळ्या स्टेटींनी वचून हे अशें चोरताले। हे हांच्या आनीकूय प्रकरणाक खुबश्या प्रकरणाक आसपाचो शक्यता आसा। बेळगांव पुलीस सद्याक हाजी सगळी चवकशी तांचे कडल्यान कितें आसा म्हायती आसा कारण तांचेर अशें कळून येता की बेळगांवाकय बी तांचेर केसी रजिस्टर आसात ऑलरेडी। म्हणजे हांचो आस्पाव बेळगांवच्या चोरयेच्या केसींनी बी आशिल्लो। आतां मडगांव पुलिसाची टीम ट्रान्झीट रिमांड घेवन थंय गेल्ली आसा आणि तांकां फाल्यां आज सांजेर नाल्यार फाल्यां सकाळीं म्हणल्यार गोंयांत हाडटले आणि तांचे कडल्यान मुखाल्ली जी चवकशी आसा ती जातली। पूण एक फर्स्ट टायम बरें यश मडगांव पुलिसांक आयिल्लें आसा की चेन स्नॅचिंगाची असली केस ही सॉल्व केल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करता।